वेळसावचे नियोजित हॉटेलाक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान कारणां दाखय आनी काम बंद करपाची नोटीस काढल्या। गांवच्या लोकांनी ह्या हॉटेल प्रोजेक्टा आड आवाज काडिल्लो। हॉटेलाचे बांदकाम खंय CRZ नेम खुटिराक लावन चल्ला। A show cause notice cum stop work order issued under Section 5 of the Environment Protection Act 1986, which has been served on the proponent of the hotel in survey number 71/1 in the village of Welsau, asking him to stop the work until such orders. Okay. Now, at the same time, a personal hearing will be conducted by GCZMA to decide what is right, what is wrong, what are the illegalities that have been indulged in, and how far these illegalities will damage the village. वेळसावच्या या प्रकल्पा आड ग्रामसभेत बोवाळ जाल्लो। लोक म्हणतात सरपंचान लोकांक कळय नासतना बांदकाम करूंक दिले। लोकांनी आवाज चढयल्या उपरांत सरपंच बांदकाम बंद करूंक तयार जालो। आज आमकां इन्फॉर्म कोण आसतना आमकां घात करून सरपंचान आज मेगा प्रोजेक्टाक दोड धापून सायन मारल्या। सरपंचान तो रिवोक करचो आनी मेगा प्रोजेक्ट बंद केलो आनी आज ताणें आमकां उतर दिलां लोकां मदें सगल्या मदें आपण तो लोकां नाका आपण बंद करता। रेजोल्यूशन एज पर लॉ आई विल टेक एक्शन। What is the resolution all about? मेन डिमांड म्हणटा एकूच हॉटेल प्रोजेक्ट तांगे रिवोक करपाचो। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। सरकारान आलवारा जमनीचो प्रस्न बेगोबेग सोडवचो नाजाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी वाळपय बसकेत लोकांनी दिल्या। सरकारान हालींच आलवारा जमनीचे नेमात दुरुस्ती केल्या, ती खंय लोकांच्या बऱ्याक न्ही। हे दुरुस्ती प्रमाण खंय ₹5 स्क्वेअर मेत्रा प्रमाण भरपाय दिवन जमनी कसतल्या लोकांक त्यो आपल्या नांवार करच्यो पडटल्यो। आलवाराचे प्रश्न झाले कितें पयलीं हे गांवचेच लोकांचे जमनीच्यो म्हणजे पाळ आसलेले म्हणून कोणाकूच उबारून सांगले तूं रोयता आतां गांवच्या लोकांक तिका प्रोविजन आहा गांवच्याच लोकांक कोणाक ताकद आहा तेणे दिवपाची ताका लागून हे आश्रमेंट म्हणून केल्लो आनी तो आलवारा एक्चुअली जे उजार करता ते उतर आलवारा रॉंग ते आलवारा एक्चुअली ऑर्डर गव्हर्नराची तेका सँक्शन जालो हेका सँक्शन जालो तो आलवारान कम्युनिकेट करप आनी ते अमकेच 5 वर्सां 6 वर्सां तेणे रोवन दाखयले म्हणून ताका टायटल दिता आनी टायटल तेजो कन्फर्म जालो केन्ना लिबरेशन जावचे आदी आनी तेंचे कडेन ते डॉक्युमेंट मेळना तो सांगता ते भाशेन एक हाडून तेका सांगता हेका काडून सगळ्यांकूच गव्हर्नमेंट एनक्रोचमेंट म्हणून तांकां एनक्रोचर म्हणून पडोवन बेगी घालता पण त्या बोवाळान लोकांनी कितें केलें भितर काजी घातली काजी कशी जाल्यो तुमकां आतां आनी जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना एक व्हडलो हांगासर मुवमेंट जालो आनी ऑल इंडिया एक कायदो जालो तो महाराष्ट्रान इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा शिफ्टिंग कल्टिवेशनाचें रिएप्लिकेशन करचें ते सर्क्युलर दिला तुमी वाचलें त्या प्रमाणे हांव विचारता तेजें इम्प्लिमेंटेशन सत्तरीक जालें काय कितें तर जावंक ना। आजूय तुमकां सांगता जी फॉरेस्टा कडेन जी रेनां आसात ती फॉरेस्टान करूंक ना ही सगळी गांवच्या लोकांनी केल्ली आसा तेंच्यांनी फक्त लोकां कडसून काडून घेतलेल्या बॅरन लँड हेची जी उमेरीची आसताली तितून लोकांनी सतत काजी घातली फॉरेस्टान त्यो स्वता घेतल्यो आनी लोकांक भायर काडले फॉर एग्जाम्पल कुडशें फॉर एग्जाम्पल आमचे वेगळे आसा दोबान आसा उबो तेम म्हूण आसा थंय ह्यो जमनी 70 लोकांच्यो भुमिपुत्रांच्यो। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।